नमस्कार. गोमंतकच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक गोंयांक कितें चल्लां तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. एका फाटल्यान एक आमी म्हणटा तशें की आमच्यो त्यो ब्लॉकबस्टर सिरीज चालू आसा की एक जातकीर एपिसोड दुसरो येता, दुसरो तिसरो येता, तशें करून एक फाटोफाट एक फ्रॉड्स येतात. आनीक आज आमी हेच फाटभुंयेचेर आज आमचे एल्वीस कोम्स हांकां चर्चेक आपयल्यात. एल्वीस नमस्कार. एल्वीस तुका आपोवपाचें कारण म्हणजे तुकाय खबर आसतलें म्हाका की ह्या साजेर आमी चर्चा करता आसतना हो विशयाक सगळ्याक पयलीं जर कोणें तोंड फोडलां जाल्यार आमी ह्या साश्टीकारांतले हातूंतल्यान तुजे कडेन उलयता आसतना येयला आनी तुवें सांगिल्लें की हो आज हें कितें चालू आहा तें व्यापम घोटाळा सारको हे आनी तें आतां सारकें जावपाक लागला. सो कितें तुका आतां सद्याची स्थिती पळयल्यार कितें म्हणून कितें आसा, त्या दिसाक असो स्फोट जावंक नासलो अशी तेन्ना सुरवात जाल्ली आनी आमी हांगा अशें चर्चेक बशिल्ले तेन्ना हांवें म्हणिल्लें व्यापम म्हणून. व्यापम म्हणल्यार कितें जाणा, गोंयच्या लोकांक एक वेळा खबर आसची ना, मध्य प्रदेशांत जी संस्था परीक्षा कंडक्ट करता पळय थंय हांगा अजून स्टाफ सिलेक्शन हाडूंक ना हेंच्यांनी. इट इज लायक दॅट. व्यापम म्हणून ती संस्थाचे परीक्षा घेता, तितून मोठो घोटाळो जाल्लो आनी तातूंत भितर जवळ जवळ 100 लोक बळी पडले. म्हणजे मेले. आनीक जरी तांणी ऑफिशियली कावंट दाखयलो 40 लोक मेले म्हणून, तरी सुद्दां अनऑफिशियल हितूंतल्यान इतले लोक मेल्या म्हणून वार्ता जाल्ली. तातूंत कांय लोक सुसायड करून मेले, कांय लोक मर्डर जाली, कांय लोक अशेंच ना बेपत्ता जाले. हांवें तुमकां ऑफ द रेकॉर्ड सांगिल्लें याद आसा तुमकां की हांवें जरी हांगा व्यापम स्कॅम म्हटलां तरी सुद्दां ह्या लोकांक संरक्षण दिवपाची गरज आसा. जे कोण आतां आरोपी धरतात पळय पुलीस आनी फुडें धरतले तांकां फूल प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा. आनी ते म्हणून 48 वरां वचोंक ना हांवें तुका सांगून एकट्यान सुसायड केली. अजून सुद्दां सांगता हांव, हे पळय आतां एरेस्ट जाता, सगळें जाता, तांकां फूल पुलिसांनी बरें करून ट्रीट करपाक जाय. बेश्टेच कितेंय म्हटलें म्हणून जायना. कितें आहा, हें सेन्सिटीव नेचर ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. इट इज अ ह्युमन पर्सन हू इज अनसस्पेक्टिंगली, म्हणजे केन्ना केन्ना खबर आसना, दिवप्याकूय खबर आसना, घेवप्याकूय खबर आसना, चलता बरें, सगळें चलता, जॉब मेळटा, हें जाता, तातूंतल्यान प्रमाण वाडलो. म्हणून आतां खोलायन जर चवकशी जातली जाल्यार यू हॅव टू हँडल इट वीथ केअर. ग्लास यू से हँडल इट वीथ केअर. तो सोडलो जाल्यार फुटोंक शकता. म्हणून ह्या लोकांची म्हाका चिंता आसा की हे लोकांक. तुवें आतां हो विशय काडलो म्हणून म्हणटा, एक आतां फोंड्याचो एक असोच जॉब स्कॅम जाला. तातूंत भितर योगेश कुंकळकार म्हणटा काय एकल्याक अरेस्ट केला, आमचे श्रुती प्रभुगांवकार म्हणटा काय अरेस्ट केला. हातूंतलो योगेश प्रभुगांव आमचो कुंकळकार म्हणून आसा तो व्हेरी रेप्यूट आशिल्लो टिचर, भुरग्यां भितर बे आशिल्लो आनी ताका असो ताणें ताका आतां अनऑफिशियली वचून तर पुलीस रेकॉर्डाचे आयले आसतले पूण डिक्लेअर हें करूंक ना. तातूंत हें की तो हे आमचे प्रभू गांवकार म्हणटा ताजे बरोबर ताजे कॉन्टेक्ट आयलो. ताणें सांगलें आपल्याक हे आसा कॉन्टेक्ट आसात, ताणें भुरग्यांची एखादी बरें जाता जावं कोणाक शिरीफ मेळूं अशें करून भुरग्यां कडल्यान तांकां मुखार काडून पयशे दिवपाक लायले. ते कोणाले आतां हाजेर पेज येवन निमाणे कडेन हो एका हाजे कडेन गेल्लो की आपूण सगळें सांगता म्हणून. त्या दिसा ताका अरेस्ट जालें. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एक म्हाका हातूंतल्यान हें करता, सद्याक जे तपास जो जाता तो सारको जाता काय म्हणून कितें कशें जाता? तपास सारको जाता काय ना, आय विल आन्सर लिटल लेटर. ताज्या पयलीं तुमी जे योगेश कुंकळयेकाराचें म्हटलां, श्रुती प्रभुगांवकाराची वार्ता केल्या, हांव स्पेसिफीक त्या नांवांनी वचना. कित्याक आतां मॅटर इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. तांचो कितले पर्यंत रोल आशिल्लो तो आमी मिडियाचेर वाचून किंवा अशें भायल्यान सोर्सीसांतल्यान आय विल नॉट गो इन टू दॅट. हें कितें जालां पळय, हें फोंड्या पुरतें मर्यादीत उरूंक ना. फोंड्या तालुक्यान सुरवात जाली की लोक भायर सरपाक लागले, आपली फसवणूक जाली. पण आतां पळयलें जाल्यार वास्को जाल्लें. ओके, हांगा पळयलें जाल्यार त्या दिसा आमी काणकोणची खबरो सांगिल्ल्यो. सो तशें पळयलें जाल्यार सबंद गोंया भितर, आख्ख्या गोंया भितर हें आतां भायर सरपाक लागलां आनी तें मर्यादीत अशें फोंड्याच उरूंक ना. सो हें सडनली जावंक ना. हें खंय चलतालें, भितरल्यान चलतालें तें वारें आतां स्फोट जावन भायर सरपाक लागलां. आनीक इन्व्हेस्टिगेशन तुमी तें सारकें चलता काय ना तें म्हटलां पळय, आमी त्या दिसाक एक होप दवरिल्लो. कित्याक सुरवात जाले तेन्ना सीएमान म्हणिल्लें आय विल गो टू द खोलायन चवकशी करतलो म्हणून. अजुनूय हांव होप सोडिना.
कित्याक होप सोडलो जाल्यार आनी कितें उरतलें. कित्याक ज्या प्रमाणान तांचेर दुसरे वटेन एटॅक जावंक जाय आसलो तोवूय जायना. सो म्हाका खबर आसा हितून सांगपाक हरकत ना. बाय एंड लार्ज ते पॉलिटिकल क्लास खंयचीय आसूं सगळेच हितून गुंतल्या आनी बारीकसाणीन जालें जाल्यार सगळेच भायर सरता. आमकां अनुभव आसा. आमी जेन्ना प्रकरण करता आमचे थोडे राजकारणी आमचेरूच प्रेशर हाडटले की तुमी सारकें करना, तुमी सारकें करता, गरजे भायर नांव पेड्यार करतात. ते दीस उरोंक ना. गरजे भायर कोण कोणाचें नांव पिड्ड्यार करिना. सगळ्यांचीच नांवां हातून येवंक शकता. म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन जर खरेंच जाल्लें, हो म्हजो वैयक्तीक हांव हें सांगता ओपिनियन, इन्व्हेस्टिगेशन जर जाल्लें जाल्यार आतां पर्यंत कितलेशे सरकारी उंचल्या पदावेले अधिकारी तुमकां सेशन कोर्टान एंटिसिपेटरी बेलाक मेळटले आशिल्ले. ओके, ते आजून वचोंक ना थंय. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ तांकां आजून एक प्रोटेक्टीव शिल्ड तांच्या मुखार आसा. भिनाकारे तूं आमी हँडल करता. कितें दे आर विक्टिम्स काय दे आर एबेटर्स इन द क्रायम. कशें जाता पळय, फॅसिलिटेटर्स दे फॅसिलिटेट ऑल दीस आनी म्हणून तांकां एबेटर्स म्हणचें पडटा. द टेक्निकल वर्ड इज दॅट. कित्याक हें जाता, राजकारणी जो आसा तो रिक्रुटमेंट करिना. ताजो खंयच थंय हें आसना, रोल आसना. रिक्रुटमेंट जो जाता आतां जर डिपार्टमेंट लेवलाचेर जाता जाल्यार तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर आसतलो. आतां धरया PWD तुमच्या पेपरान आनी तुमी खूब फावटी चर्चेन हाडलो विशय 370 वेकन्सीज. बरेचशे अशी बातमी जाली की 35 लाख 30 लाख हेजेरच चल्ले म्हणून. आनीक तितून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बिकम्स द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. आय एम जस्ट गिविंग एक्झाम्पल समजपाक लोकांक कळपाक. ते सोडून दे, बट दॅट इज नॉट जस्टिफायड. तो वेगळो विशय. पण आतां पर्यंत असले जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आसा तांचो रोल आसता आनी तांचे कडेन जी सकयली मशिनरी आसता, दी आर द रियल कल्प्रिट्स. कित्याक तुमचेर कितलोय जर प्रेशर आयलो, वाय हॅव यू डन दॅट इलिगल एक्ट? कितें म्हणून चवकशी जर सारकी जाली जाल्यार ते तुका तितून ओडपाक जाय तांकां आनी तांची चवकशी जावपाक जाय. तेन्नाच हें जातलें. पण आतां जालां कितें, सगळे कडेन अशें घडटा म्हणटकीच कोण कोणाक हू वील बेल द कॅट असो प्रकार जाल्लो आसा. तर ह्या हितून हांव एकूच सांगूंक शकता की आतां वेळ आयला असो दिसता म्हाका की इट शूड बी इंडिपेंडंटली मॉनिटर्ड बाय अ ज्युडिशियल ऑफिसर ऑफ द रँक ऑफ हायकोर्ट जज. कित्याक जे हायकोर्ट जजा कडेन सोंपेपणी कोण असो इंटरफियर जावंक पावना आनी तांचो प्रोसिजर वेगळो आसता. आतां एक्झिक्युटिव्हाच्या लेवलाचेरूच उरलां हें इन्व्हेस्टिगेशन आनी मल्टिपल FIR जाता. आज फोंड्या जाता, फाल्यां आनी खंय वास्को जाता. अशें करून मल्टिपल FIRs, मल्टिपल IOs. ट्रेंड इज द सेम. हांवें तुका पयशे दिले, तुवें म्हाका फसयलो, तुवें पयशे खंय पावयले तें आजून कोणाक कळोंक ना. पयशे तूं सगळे तुजे कडेन दवरूंक शकचो ना आनी तूं हिम्मतूय करचो ना की इतले मोठ्या प्रमाणान 3 कोटी 4 कोटी लोकांचे एकठांय करपाची तूं केन्नाच हिम्मत करचो ना अनलेस तुजे थोडे ते पयशे आउटलेट मेळ्ळ्या शिवाय. आनी ते पयशे कोणा कडेन गेल्या ते मोरलेस सारकें जालें जाल्यार सिद्ध जातलेंच. देर इज नो डावट अबाउट इट. नांव घेवपाक लागलेलो. कितें नांव घेवपाक लागलेलो फकत. हय तितलेंच. सी आनीक एक सांगता, हें आतांच घडटा अशें ना. हांवें पयलीं सांगलां इट हॅज बीन हॅपनिंग रायट फ्रॉम लॉंग लॉंग टायम. आनी हांव एक जर तुमकां सांगत की गेल्या 25 वर्सां जवळ जवळ BJPचें राज्य चालू आसा. हांव म्हणटा 25 वर्सां. कित्याक 1999च्यान BJP फर्स्ट टायम हांगा गोंयांत पावरान आयिल्ले आसा. 1999 to 2004 एंड आनी मागीर 2005 तांचो सरकार गेलो म्हणटा. तरी सुद्दां म्हाका जाल्यार दिसता की 2007 आनी 12च्या दरम्यान जो रूल आशिल्लो दॅट वॉज अ रूल बाय BJP ओनली. इन द सेन्स त्या वेळाचे चीफ मिनिस्टर आज परत BJPन गेले आनी इट वॉज रूल बाय डेप्युटेशन. दे केम फ्रॉम BJP into Congress. They came from BJP into Congress. Whether it was a well planned operation की आपलो मनीस थंय डेप्युटेशनाचेर धाडून, कित्याक सरकार तेन्ना थंय UPAचे आयिल्ले आनीक तो हांगा एक गव्हर्नर जमीर म्हणून आयिल्लो एक मिशन घेवन की सरकार उडोवपाक. सो वेदर इट वॉज अ वेल प्लॅन्ड स्ट्रॅटजी की आतां ह्या परिस्थितीन आमी आमचोच मनीस धाडया, आमचेच पंगड थंय धाडया आनी गेम खेळोया, आमचीच गेम खेळोया आनी आमी परते येवया. प्रिसायजली तें जालां. एक्चुअली BJPन आज 25 वर्सांचो रूल सेलिब्रेट करूंक जाय ह्या वर्सा. प्रिसायजली. सो आतां आनीक एक कितें सांगूंक सोदता हांव, हें एक गव्हर्मेंट क्षेत्रांत जालें म्हणून इट इज रियली रिडिक्युलस अशें आनी इट इज अ शेमफूल थिंग.
आज जर सगळे कडेन पळयलें जाल्यार इट इज शेमफूल. आमकां भायर बी आसा ते लोक म्हणटा कितें चल्लां रे म्हणटा. कितें चल्लां म्हणल्यार कितें. हेच पयलीं सुशांत लक्षांत दवर कांय वर्सां फाटीं जेन्ना इन द अर्ली 90s 80s बी तेन्ना हांगा सरकारी नोकरी तशें नाशिल्ल्यो आनी कोण वचोंकूय सोदनाशिल्ले तितले. चडशे लोक गल्फाक वचोंक सोदताले. करेक्ट. आनी कितलेशे मल्टिपल एजंट म्हणून आसताले. एजंट्स आसताले. अशें कितल्यो घडणुकी घडोंक ना खंय एजंटा कडेन लोकांनी पयशे दिवन ते एजंट फरार जाल्ले आसात. रिक्रूट करपी अशेंच ते खंयच्यान तरी केरळाच्यान आयले ताणें ऑफिस घातलें. अरे वा पॉश ऑफिस. लोक आपले लायनीन लागले. भुरगे लागले. तांचे कडल्यान एडवान्स घेतले. पयशे घेतले. 20,000 घेतले. 1 लाख घेतलो. आपण तुका कुवेट धाडटा. आपण तुका हांगा धाडटा. आनी एक दीस येता तांचे ऑफिसच बंद जाता. अशी फसवणूक जाल्ली आसा आनी कंटिन्युअस फसवणूक जाल्ली आसा. पण डॅमेजींग पार्ट इज सरकाराच्या यंत्रणा भितर हें सगळें घडटा. ही लजेची बाब. ही लजेची बाब. हे सरकाराच्या यंत्रणेक घडटा. आतां एक पयर एक ऑडियो क्लिप आयला. तातूंत भितर आतां त्या ऑडियो क्लिप एका आमदाराच्या म्हणटात. आमदारान डिनाय केला. म्हणजे सांगपा जाल्यार गणेश गांवकाराचो क्लिप म्हणटा. आनी गणेश गांवकारान ते डिनाय केला. सो आपल्याक हाजे लोक आपले जे ओपोजिशन आसात ते आपल्याक फटोवपाक हातूंत भितर घुसपावपाक लागून आपल्याच्या अगेन्स्ट अशें ताणें हें केलां. पूण हें जर सगळें हें पळयलें जाल्यार एक हातूंतल्यान एक दिसता की हे जर खरी गजाल आसत जाल्यार एक आमदार लाच दिता आपल्याले हाका नोकरी मेळपाक लागून ह्या लेवलाचेर पावला काय म्हणटा. हातून पळय आतां फॉर अ मोमेंट हाजेर कागाळ म्हणजे कंप्लेन जाल्ली आसा. ऑफिशियल सुदीप तामणकारान कंप्लेन दिल्ली आसा. ओके. क्रिमिनल एक्ट जालो म्हणून ताणें दिल्ली आसा. कितले बरें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें पळया येता त्या दिसा भितर कितें जाता तें. पूण गणेश गांवकर आपणें केलां म्हणटलो. इट इज अ ह्युमन रिएक्शन नॅचरली. ना हांवें करूंकूच ना. कितें दॅट इज अ फेक म्हणटलो. फॉरेन्सीक टेस्ट करया म्हणटलो. हे फॉरेन्सीक टेस्ट जाता म्हणसर दुसरे पिक्चर लागतले. आतां हे हाऊसफुल चलता. कॅश फॉर जॉब्स आज गोंया भितर हाऊसफुल टिकेटी मेळना तसले पिक्चर चलता. तो पर्यंत फॉरेन्सीक टेस्ट येता म्हणसर वर्सां वयतली ते हे पिक्चर बंद पडटले. ओके. दीस इज व्हेरी व्हेरी नॉर्मल फॉर अ पर्सन टू से सो. आतां कितें आसा आयकलें जाल्यार एक सादारण म्हणजे ताका व्हडलें हें नाका नॉलेज नाका. एक सादारण सुद्दां मनीस म्हणटलो धरून चलतलो की एक्झॅक्टली हो गणेश गांवकाराचोच आवाज आनी ताचे कडेन कोण उलयता तो ताच्या मतदारसंघांतलो कोण तरी बेनिफिशियरी. कितें आतां म्हणटलो तो एमएलएचो कितें रोल. एमएलएन पळय इन्क्रिमिनेटींग पार्ट इज ताणें ताजे आमी धरया आतां फॉर आय एम नॉट सेईंग दॅट ही इज गिल्टी. दॅट टायम वील टेल. धरया की देर इज सम सबस्टन्स इन दॅट. ताणें आनीक कोणाक तरी ओडल्या मनसरात म्हणून तितून भितर. ओके. सो ताका डायमेन्शन आनीक आयलें. तिका म्हणटात तरी सुद्धा कोण ना मनसरात सरकारान आसात न्ही. आयदर लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आसा ना जाल्यार मंत्री आसा कोण ना कोण आसाच. तर अशें पळयलें जाल्यार दे हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग. आनी आय एम टेलिंग पीपल ऑफ गोवा ऑल्सो दे आर पब्लीक सर्वंट्स. गणेश गांवकार जरी एमएलए जालो तो कोणीय जालो ही इज कॅटेगरायज एज अ पब्लीक सर्वंट. इज डिफायन्ड एज अ पब्लीक सर्वंट. आनी पब्लीक सर्वंट असल्या कारणान प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक ताका सुद्धा लागता. Okay. So nobody can escape the clutches of law. I am only MLA. I am not the government. I am not a minister. तसले काय नाही. जितले पै सरकारान आसा जितले पै सरकारी संस्थांनी आसा ते सगळे पब्लीक सर्वंट म्हणून वता आनी तांचेर कारवाई कायद्यान जर केली खरेंच केली जाल्यार जावंक शकता. एंड दॅट शूड लँड देम इन जेल. तातूंत आनी एक जरी आतां हो आतां डिस्प्युटेड हें आसूं ते ऑडियो आसूं तातूंत भितर एक आसा की जिखून येवपाक 3 कोट्यांनी रुपया मोडल्या पडटे ते ताजे ते आतां धरून चलया. ताजोच जर तो खरोच ऑडियो आसत जाल्यार तो आनीक इन्क्रिमिनेटी आपल्याचेच मारून घेता पांयाचेर. कशें सांगता. इलेक्शन एक्सपेंडिचराची लिमीट आसता. आतां गोंयान म्हाका दिसता 25 लाख कितें तरी आसा. तो जर म्हणटा कोट्यांनी आपणे पयशे मोडल्या दॅट मिन्स ही इज तो पात्र ठरला डिस्क्वॉलिफिकेशनाक. कोर्ट कॅन डिस्क्वॉलिफाय हिम फ्रॉम दॅट एमएलएशीप. सो बारीक विचार करून हे सगळें करूंक जाय आशिल्लें. पण आतां फायनली बॉल अगेन कम्स टू द कोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. बॉल अगेन कम्स टू द चीफ मिनिस्टर्स सायड की कसो हाताळटलो तुवें सगळें. असो इतलो प्रेशर जो वाडला. आय डोंट नो. एक जर हे सगळें पळयलें आतां गव्हर्मेंट ते पयशे घेतात
कोण हे करतात, कोण विक्टीम म्हूण येतात, कोण आतां पळय काल आनीक ते फेक सर्टिफिकेटाचो एक रॅकेट भायर सरला. सो म्हणजे हांव जर स्टार्टींग म्हणटा तेन्ना जे आमी त्यो ह्यो पळयता आसा त्या वेब सिरीजाच्यो पळय सारक्यो तुका सामकें हें दिसता की तुका फुडें कितें जातलें त्या कारणान सपाज करून आनी एक नवी गजाल येता. सो तशें सद्याक गोंयाक जावपाक लागलें. एक जॉब स्कॅमाचें आसतनाच ते वेब हें आयलें, मागीर हे आमचे हे ऑडियो येवपाक लागले. अशें हे सगळे सिच्युएशनाक पळयल्यार एक म्हणटा तें पयलीं गोंयकाराचेर मागीर येवया. ओपोजिशन सर हे आसा तांचो एक दोन स्टेटमेंट केले. हे कितें तें आमचें हेका आमची इन्वेस्टिगेशन हाका करात, कोण तें ज्युडिशियल कमिशन दवरून करात, अशें एक बारीक बारीक जर हें केलें. ज्या तरेन ओपोजिशनान रिएक्ट जावपाक जाय आशिल्लें ओपोजिशन रिएक्ट जायना. सो कितें दिसता हातूंत भितर? ओपोजिशन हांव फक्त काँग्रेसूच म्हणना, बाकीचे धरून सगळे धरून इट इज कटिंग अक्रॉस पार्टी लायन्स. खरें सांगता म्हाका खबर आसा म्हणून सांगता, हाचे बेनिफिशरी खूब तेंच्या फाटे सगळे कडेन गेल्ले आसा. इट इज नॉट कन्फायन्ड ओन्ली टू रुलींग क्लास आनी बरेचशे लोक तातूंत इनवॉल्ड आसा. म्हणून परत चवकशी खोलायेन जावंक जाय. तूं एक बरो पॉयंट काडलो. ह्याच वेळार सगळें घडटा कॅश फॉर जॉब्स फॉर कॅश. आनी आतां फॉर जी सर्टिफिकेट्स एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन कितें हाज्योय सर्टिफिकेटी भायर फॉर जी करून भायर सरतात तेंय आतां उगडापें जालां की एक अशाच वेळार एस्ट्रोलॉजिकल हें चार्ट बदलून तें कितें नक्षत्र बदललें की काय सरकाराचेर आतां अशें दिसपाक लागलां. कित्याक सगळेच एकाच बरोबर आतां भायर सरपाक लागला. इट इज व्हेरी फनी. पूण आय डोंट हॅव ग्रेट होप्स. थंय कोण गव्हर्नरा कडेन गेलो, गव्हर्नर इज जस्ट स्मायलिंग इट. कितें जातलें फायनली? आनी हांव सदांच एक सांगत आयलां पळय, खंयचो एक पोस्ट जर एडवर्टायज जालो, हजारांनी भुरगे थंय लायनीक आसता, तांचे पेरंट्स आसता. दॅट इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट की तुमकां मेळचेच ना हें जॉब, तरी सुद्दां यू आर टेकिंग पार्ट इन दीस एक्सरसाइज टू हेल्प समबडी एल्स गेट द जॉब. यू गेट द लॉजिक? की आतां एक पोस्टाक जर तूं 1000 भुरगे उबे आसा, दे आर हेल्पिंग दीस वन पर्सन हू हेज ऑलरेडी फिक्स्ड हीज एम्प्लॉयमेंट इन एडवान्स टू गेट दॅट जॉब. म्हाका तांची दया दिसता. अशें जावंक जायना. मेरिटाक जर कांयच व्हॅल्यू ना जाल्यार फुडें आनी कितें जातलें सरकारान? जी यंत्रणा सरकाराची आसा ती जर इतली कॉम्प्रोमायज जाता सुरवातेकूच की अशें मोठ्या प्रमाणान ब्रायब दिवन तुमी भितर येता जाल्यार फुडाराक कितें करतले तुमी? आनी म्हणून आतां खरें सांगून एक उदाहरण म्हजे कडेन हांगा मडगांवचे कलेक्ट्रेटान भितर पावलां. इट इज सो डिस्टर्बिंग की एक सादो मनीस 25,000 मागता एक बारीक कामाक विथ एन NRI पार्टी. कालच म्हाका सांगताले तें कितें काय म्हणून. इट्स सो शेमफूल. आतां तो वचून थंय घालतलो पेरगांव भायर कितें चल्लां गोंयान म्हणटलो. इतले लेवलार हें पावूंक जायना. म्हणून ह्या सरकारान आतां खरेंच कडक पावलां मारूंक जाय. देयर इज नो एस्केप. हे तुवें ते NRI सांगलें 25,000 घेतले म्हण फाटीं एकलो आमचे साऊथ गोवाचो MP गिरियात फर्नांडीस ताजे कडेन आयिल्लो की आपल्याले भांगर घालून आयिल्ले ते कस्टमरान काण दवरले आपल्या दिनासतना आपल्याक वचपा पडलें म्हणून. सो ते जवळपास 2.5 लाखाचें भांगर कस्टमराचें हाणें तुवें एक्सेस भांगर घालून आयला म्हणून ताजें हें करून घेतलो. तो फायन दिवपाक गेल्यार फायन यू हॅव टू पे इन कॅश. वी आर नॉट टेकिंग ऑन हे एक वटच्यान म्हणटा आमी सगळें कितें तें कॅशलेस गव्हर्मेंट म्हणटा. थंय ते म्हणटात ना आमकां वी वॉन्ट फायन टू बी पेड इन द कॅश. सो हे जर पळयत जाल्यार तूं म्हणटा तशें आतां होय तो NRI मिन्स तो हे गोंयकार पूण आमचो पुर्तुगीज नॅशनल. सो हे आसल्या गोंयच्या हाजेर प्रतिमा जर सगळे जर पळयले जाल्यार कितें दिसता? कितें जाता? खूब वायट दिसता पळय. आय डोंट नो हो पर्टिक्युलर इन्सिडंट म्हाका ते कमेंट करपाचें ना. कित्याक आतां तो त्या पोजिशनार आसा. ही कॅन गो इन टू दॅट इश्यू. बेश्टी बोवाळ मारली म्हणून जायना. ही इज इन अ पोजिशन टू गो इन टू दॅट इश्यू नाव. फॉरगेट दॅट इज नॉट. आतां मेन इश्यू म्हणटा तो आमच्या लोकल सरकाराचो. ह्या लोकल सरकारान कितें जाता पळय हें कितले पर्यंत आतां कितले दीस तुमी अशें चलयतले हो प्रश्न लोकांक पडपाक जाय. आनी जे लोक आतां पळय सदांच ही आमचीच पार्टी आमी हाकाच मारून आयल्या ताकाच मारून आयल्या हो लोकांनी आतां विचार करपाचो वेळ आयला. आनी आतां जर लोक विचार करिना इट इज युजलेस की आमी कितले उलयले. आनीक तुका आतां आमची चर्चा आमी वायंड अप करता आसतना तुका एक हें करता की इतलो बोवाळ जाला, इतले लोकां कडले पयशे घेतले, इतले लोक रस्त्यार सामके ते हाका उबे राविल्ले 1000, 2000, 3000 आमचे कॅन्डिडेट उबे रावून ताणें ते फॉर्मां भरली, एग्जाम्स दिली.
आनी हें केलें तांचे होप्स आशिल्ले आनी तांकां मेळना तांकां कळ्ळें मेळना म्हूण आपल्याक हें रिएक्शन रस्त्याचेर कित्याक दिश्टी पडना हो जो राग आसा लोकां भितर राग आसा आमचे कडेन जेन्ना वलतात तेन्ना लोक राग हें करतात हे रस्त्याचेर कित्याक दिसना कांय गोंयकार इम्यून जाला हे असले हाजे खातीर गोंयकार इम्यून जाला दिसता कित्याक सी आमच्या भुरगेपणार एक 50% कन्सेशन मेळचें बसीन म्हणून रस्त्यार येवन बसी लासून भुरग्यांनी मेळून घेतिल्ले आतां भुरगे ते बसीची बी व्हडली गरज ना अशें दिसता तांकां सगळे बायक घेवन भोंवता एवरीथींग इज फावंड मे बी आय डोंट नो पूण खरेंच जेन्युअनली जे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंटाची गरज आसता आनी ते खरें लायनीक लागता तेंची दया आय कॅनॉट से एनीथींग मोर दे हॅव टू सिरियसली थिंक आतां हे कशें परिवर्तन येतलें दे हॅव टू थिंक अबाउट द पॉलिटिकल सायड आनी तेंच्यांनी आतां इन मास स्केल दे हॅव टू जॉयन द पॉलिटिकल प्रोसेस इतलीच हांव मेसेज दिवंक शकता घरा कडेन बसून हें जावचें ना सगळें ना आनी कोण करतलो म्हणून तें जावचें ना आतां यंग यूथ जे आसा आतांची पिळगी जी आसा ताणें एक स्टेप फुडें घेवन हाजेर तांकां कितें तरी उचांबळा येवपाक जाय न्हू भितरल्यान की हें घडटा तें सारकें ना इट इज अबाउट आवर फ्युचर अशें तांकां दिसपाक जाय आतां कोणाचो फ्युचर हो तांचो न्ही ह्या भुरग्यांचो न्ही वेदर यू आर फ्रॉम शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी तुमकां फक्त तितलेंच पुरतें कळटा की दॅट वी हॅव सर्टन रायट्स दीस इज युअर रायट दीस यू हॅव टू फायट फॉर इट आनीक तुमी आतां पळय लायनीक लागता आशा दवरता दीस हॅज बीन हॅपनिंग एक टायम आशिल्लो इवन आतां तुमकां हांवें घालपाचें सांगलां बट इवन बोटीर वचपाक सुद्दां अशेंच जातालें कितली फसवणूक जाताली भुरग्यांची कोण हजारांनी भुरगे येताले आनी तांचे कडेन पयशे घेताले आनी मागीर ते पयशे दिवपाक सुद्दां रडटाले हितून आनीक एक म्हत्वाचें आहा सुशांत बाब हे पयशे कलेक्शन पळय जाता एका जॉबाक जर तूं 10 जाणां कडेन पयशे घेतले 4 लाख घेतले 40 लाख म्हज्या आतां ताब्यान पडले आय एम रोलिंग दॅट 40 lakhs हांव म्हज्या वेव्हारान घालून ते कितें तरी मल्टिपल करता 40चे 4 कोटी करता तूं मागीर म्हजे कडेन मागूंक येता तेन्ना हांव तुका आज अरे फाल्यां अरे परवां अरे आनी तूं मागीर कोणाचो इन्फ्लुयन्स घेवन येयलो जाल्यार थोडे थोडे करून हांव दिता सो आय एम एन्जॉयींग एज इफ आय बोरोड फ्रॉम द बँक विदाउट इंट्रस्ट यू गेट द डायमेन्शन देर इज अनदर डायमेन्शन की हे पयशे कलेक्ट करून इंट्रस्ट फ्री एका प्रकारचो लोन हांव म्हजे कडेन घेता आनी म्हाका जाय तेन्ना हांव रिपे करतलो नाल्यार करचोच ना तुजें पडला कोणा ही परिस्थिती आज इट्स शेमफूल तूं आतां म्हणटा की भुरग्यांनी आतां घेवपाक रस्त्यार येवपाक किंवा पॉलिटिकल सिस्टमाक येवपाक जाय हें करपाक सो हें करता जाल्यार कोण तरी तांकां चॅनलायज करपाक कोण तरी नाका सो ती भुमिका आतां कोणें करपाची ह्या भुरग्यांक एकठांय ती भुमिका आमचे सारके जे आसा ताणें करपाची पूण कितें आसा तो झील पळय आसा तो तेंचे भितरल्यान भायर सरपाक जाय तेन्नाच कितें तरी एक फुडारपण दिवंक शकता आनी पूण आतां हो ही चर्चा थांबयता आसतना फकत एकच हें करता तातूंतल्यान तुका की अशें कितें प्रकार जावपाची शक्यताय बी आहा की खंयचो तरी मुखार एक कोण येतलो हें करतलो कारण आतां तूं पळयता की आमची जर आमचे भुतानीचो प्रोजेक्ट आनी हे प्रोजेक्ट लोक आयले मुखार आयले तांकां एक वे मेळ्ळी सगळे एकठांय येवन फुडें वतात अशें कितें नियर फ्युचर इन गोवा जावपाक शकता सुशांत बाब ही भुतानी आनी DLF ही पळय ही आमी पळय आंदोलनां करता कितें दीज आर जस्ट ट्रिटींग द सिम्पटम्स कितें तुका जोर आयलो जाल्यार आनी थंडी जाली जाल्यार तूं एक क्रॉसीन घेता आनी तात्पुरती ती थांबयता तितलेंच तें एक्चुअल पळय दुयेंस भितर आसा तें काडटलो जाल्यार इट कॉल्स फॉर अ मेजर ओवरहॉल हे मेजर ओवरहॉल म्हणल्यार ते भितरल्यान स्टार्ट जावपाक जाय आतां पुरो चल्ला तें पुरो अशा लोकां भितर विचार येवपाक जाय आनी ऑपरेशन क्लीन अप म्हणून जावपाक जाय कित्याक ना जाल्यार आतां जर चलता ते भशेन जर चलयलें यू कॅन फॉरगेट अबाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ गोवा फॉर एवर म्हणजे आतां जें उरलां थोडें कितें उरलां यू कॅन फॉरगेट अबाउट इट इतलीच म्हजी लोकांक मेसेज ना पूण हांव मुगेलें एकच लास्ट तुगेलें हें तुका हांव म्हणटा तसो असो कितें प्रोसेस भितर स्टार्ट जाला की जावपाचो आसा की आतां जालें तें जालें आतां हांकां हें घेवन फुडें वचया नवें हें कितें करया अशें कितें आसा बी खूब लोक उलयता खूब लोक हाचे भितर उलयता बिकॉज पीपल आर कन्सर्न फायनली कितें म्हणजे मनी इज नॉट एवरीथींग आनी पयशे कितले मेळयले जाल्यार जर ती कोणाची जमीनच जर नाच जाता जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ दॅट मनी सगळ्यांनी फोंडान पडपाचो वेळ आयला सो हाजेर कांय चर्चा चालू आसा कांय विचार चालू आसा पळोवया फुडें येता त्या दिसान सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात एल्वीस बाबान म्हणटा तशें आतां सद्याक ऑपरेशन क्लीन अप हे घेवपाची गरज आसा दुसरें म्हणटा तें आतां सद्याचे आमचे जे गोंयचे यूथ आसात तांणी आतां तरी तांकां कळपाक जाय की हें कितें चल्लां तें आपल्या विरोधाक चल्लां आपलो फुडार हाका लागून फोंडाक पडपाक शकता सो ही हें जावन आतां युथान आपले मातशें प्रोएक्टीव भुमिका घेवन फुडें येवपाक जाय आनीक खरें म्हणल्यार तांकां ओपोजिशन हे आहा पार्टी आसात आनी सपोर्ट करपाक जाय दुर्दैवान तें जायना गोंयांत
पूण आतां निमाणे कडेन आतां फुडल्या 2 वर्सांक जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना तरी हे आमचे जे ओपोजिशन जे कोण आसात तांकां थोडी कितें म्हणटा ते बुजवण येतली आनीक ते ह्या हातूंतल्यान चॅनलायज करपाक लागतले अशें आमी मागया. कारण निमाणे कडेन भुरग्यांचो फुडार तो, आनी भुरग्यांचो फुडार म्हणटा तो आमचो सगळ्याचो गोंयचो फुडार तो. सो तोच जर म्हळ्यार तूं म्हणटा तशें जर पांया सकयली जमीनूच ना जाल्यार फोंडाक पडपा सारकें सिच्युएशन आसा जाल्यार कितले ते सोंसपाचे. सो हे सगळे लोकांनी लक्षात दवरचें इतलें मागतात. आनी हांगा चर्चा थांबयता ते दीस देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनीक मागता हांव की तुका परत 2-3दा ह्याच विशयाचेर हें करपाचें, परत आमची पाळी येवची न्ही इतलें मागता. कारण आमी हे न्ही पण गोंयचे जर आमी हे पळयल्यार की आमकां जेन्ना पसून ते बातमी बता तेन्ना आमकां दिसता की पुरा हें कितें चल्लां कितें अशें दिसता पळोवपाक. सो ही सिच्युएशनांतल्यान भायर येवचें इतलें मागतात. आनीक देवान हे आमचे जे कोण प्रशासक किंवा हे आसा तांचे तकलेक तो उजवाड घालचो की आमचें कर्तव्य आसा की आमचे भुरग्यांचो फुडार सुरक्षीत दवरप, गोंयचो फुडार सुरक्षीत दवरप असो हे तांचे तकलेक पडूं इतलें मागतात. आनी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. गोंयकावात गोमंतक TV.